हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. केशर सगळी समजता सगळी बरी हाय म्हूण आनी हेचो हांवें पीठ कालोवन दवरलें राती कोडे ओके कुलचाय करपाक आनी हेचो सगळे कूड रेडी केले लाटील बी तेजी ब्लॅक सेसमी सीड्स आनी कोरिएंडर घायली आनी ते मागीर हांवें अशें करून उदक लायलें तेका आनी बरें अशें करून भाजपाक दवरलें. मागीर हांवें थोडे पियर्सनाकूय पॅक केलें आनी तेका मागीर हांव ती भाजी एड केली सो तेका लायक अशें करून टिफिना बी व्हरपा भाजी बी आहा जाल्यार वता दाळ बाळ केन्ना वता चपाटी घेवन ओके. सो हिंग सगळें भाजूनय जालें आनी हें मुगे कालचें रेडी केलो ते काल दाखयलो न्हू तुमकां छोले ते मुगेले. सो आयलो हेचो आतां ब्रेकफास्ट करपाक सो दाखयलो न्हू तुमकां दाखयता पत्ता ते आयलो बटर घेयला ओके आनी मुगे छोले आनी हेचे कुलचे आनी मिस्टर आनियन आनी लायम घेयला म्हाका आनियन लायक अशें करून घालून खावपाक आनी मुगे च्या मुगे मातशी च्या रोखोली मायक्रो हें कोत्ता तेन्ना ओके. सो च्या बी पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. अरे तूं उबो राव तेजे तेगे एक दोंग वयर एक ते कालसोन दोंग सोकोलाचोय मागीर हांव पियर्सना पावपाचें रेडी जाली प्रिंसना हांवें रेडी केलें तो म्हाका चाय मागतालो चोय गाडयेची ती दिना म्हूण रोटालो हांवें दुसरी मागीर देरा चाय दिली ती घेयना आपणा ती तेका बटन आसताय न्हू कारा हेका सो ती जाय म्हणून लागली ती दिली ना तेका बाबड्याक कित्याक तो मागीर ओपन बी करीत म्हूण. मागीर हांव मुगे जेवणा रेडी करपा आयलें आयज म्हळ्यार हांव चिकन पुलाव कोतोलें सगळें एकूय तूं घातो आनी कोतोलें सो हेचो रायस घेयल्ले ते मातशें फुगोवन बी दवरलें हांवें मातशें. मागीर हांवें होण बी सगळें मुगे रेडी केलें सगळें घायलें कांदे जीर बी घायलें मागीर तें जालें म्हणटरी मुगे चिकन बी एड केलें तेका ऑलरेडी सॉल्ट बी लायन दवरलो हांवें ओके. मागीर सगळे मसाला एड केले तितून सगळे ते कांदोलो तेय घायले आनी मिक्स केलें बरें. मागीर हांवें उदक बी घायलें मागीर तें खतखतो येयलें म्हणटरी मागीर रायस बी घायलें आनी मागीर तें जावपासून हांवें धापिलें आनी स्लो उज्याचेर दवरलें मागीर थिंगा जावपा तें. मागीर हेचो मुगे रायस रेडी जाल्लें मागीर आमी जेवपा येयलीं हांवें येयलो घेयलो जेवपा येयलें मागीर हांवें इल्लोसो कड घेयलो तेजे की म्हाका मातशी रायता संवय म्हळ्यार रायता करून म्हाका टायम नाहलो तेका लागून बेश्टो कडू घेयली आनी बरी जाल्ली ओके. हांव रेसिपी हांवें शूट केली हांव मागीर शॅर कोतो तुमचे कडेन आनी वचून प्रिंसनूय आपणा जाय म्हणून लागलो सो तेका इल्लेशें मागीर दिलें तोय खातालो म्हजे बरोबर तेकाय बरो लागलो तो. सो हिंग मागीर जेन बी जालें म्हणटरी वचून प्रिंसना रायम्स लायन दिल्ले कोको मेलनाचे ते तो चोयतालो आनी मागीर तेका नाचपा उमेद येयली तेका अशें करून लायक उडी बी मारपा अशें करून सो तो सारको तें चोयतालो कोको मेलन ते मागीर. फॅन ऑन प्लीज पुट फॅन नानी फॅन. उदक घात तितून कितले पेट्रोल घाता पाचू आं तेगे आतां एक एकू चोवपाचें सर्कस कोत्ता चोय हें चोयात तेका. सो चोय आयज पिटर हें कोती इवनींग मिल्क शेक कोती वचोय ओके. सो तेणें आयस्क्रीम घायल्या आनी तो आतां मिल्क घान हें कोतोलो मिल्क शेक तें मागीर दाखयता तुमकां फायनल लूक अशें करून जाता दिसतें. आनी हांव न्हू हेचो तेजे मागीर मिल्क शेकाचे घालपाचें मँगो हांव कट कोता ते बारीकशे क्यूब्स हे कोता ओके चंक्स अशे चंक्स तो बाब मातशें रिपीट कोता हाटलें प्रॉम्प्ट डॅडाज आयडिया हय. सो हेचो पिठो आतां तूं इल्लें मिल्क घातलो आनी शुगर घायलें ऑलरेडी ओके. आतां ब्लेंड कोता तो आनी हेचो अशें करून चंक्स केले बारीक ओके. सो रेडी आमगे मिल्क शेक ओके आनी चोय वनिला आयस्क्रीम हाडू आमी सो तें घातता एक स्कूप ओके. आनी मागीर चोय ते मँगो चंक्स केलो न्हू कट केलो चोय ते घालता चोय. स्पेशल ड्रिंक बाय पीटर आयज मिल्क शेक मँगो मिल्क शेक. That was professional सारको. So it's I'm ready, milkshake.
कोणाकू जाय जाल्यार ये पिवपाक स्ट्रॉ बिगान. सो व्हिडिओ एंड कोता. सो तुमचो मुगायचो व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्राईब कोराय. टिल देन यूल टेक केअर and I will see you all in the next vlog and bye bye. मोगाचो.